नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आजच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. फाटल्या 5 वर्सांत वेगवेगळ्या खात्यांत आनी महामंडळांनी वट्ट 141 अधिकाऱ्यांक दिल्या सेवेत मुजत वाड. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिल्ले लेखी जापेंतल्यान बाब उक्ताडार. आलेक्स रेजिनाल्डान मांडिल्लो प्रस्न. फातोर्डा धवंडेंतल्या थळाव्या सयत आमदार विजय सरदेसायान मेगा प्रकल्पाक केला खर विरोध. लोकांक नाका जाल्यार आपल्याकूय हो प्रकल्प नाका, आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें. दिवचले पयराचे साळगांवकर मायनिंग संबंधीत प्रस्नांचेर जाली बसका. मागणी मान्य जावंक ना जाल्यार करतले खर विरोध. शेतकारांनी दिल्ली शिटकावणी. 4 वर्सांत 14,000 रेशन कार्डां केली सरेंडर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान लेखी जापेंतल्यान दिली जाप. मालपे पेडणे पुलिसांनी 1.64 लाख रुपयांचो 1.637 किल गांजो केलो जप्त. ह्या प्रकरणात महाराष्ट्रातल्या 2 तरणाट्यांक केली अटक. पणजी महापालिका वेंचणुकेत मंत्री बाबुशाच्या पॅनलान मेळयले घसघशीत जैत. 30 वॉर्डां खातीर चलिल्ली लढाय. 27 वॉर्डांनी बाबुशाच्या पॅनलान मेळयले जैत जाल्यार उत्पलाचे आमी पणजेकार पॅनल 3 वॉर्डांनी आयले वेंचून. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. मालपे पेडण्यां पुलिसांनी 1.64 लाख रुपयांचो 1.637 किल ग्राम गांजा सयत महाराष्ट्रातल्या विनोद कुंभार आनी अतीक मलीक ह्या दोगांयकूय अटक केल्या. सुत्रांन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पेडण्यां पुलिसांनी सांपळ रचून कारवाय केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. पेडणे पोलिसांनी 13 रोजी रातच्या 8 वरांचेर मालपे पेडणे सर्वीस रस्त्याचेर धाड घालून 2 युवक चे विनोद कुमार हो ड्रायव्हर म्हणून 29 वर्साचो चंदगड कोल्हापूर आणि दुसरो अतीक मलीक हो युवक हांचे कडेन 1 किलो 667 ग्रॅम गांजा तांच्या ताब्यात सापडलो. पेडणे पोलिसांनी तांकां ताब्यात घेवन तांकां अटक केली. तांचो भाव बाजारात 1,64,000 इतलो आशिल्लो. पेडणे पोलिसांक हाची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पोलिसांची एक टीम संशयिताच्या फाटल्यान तांचो तपास करपाक तांचो शोध घेवपाक लागिल्ली आनी तांचे कडेन एक पिशवेत बॅगेत गांजा सापडिल्लो. तो पेडणे पोलिसांनी ताब्यात घेतला आणि दोगांकूय अटक केला. फुडलो तपास पेडणे पोलीस करीत आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोंय उदकाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर जावंक ना. दर गावात ताच्यो देखी मेळटात. बोरये शिरशिरे आनी पाणीवाडो गावात फाटले कितलेशेच दीस जाले उदकाचो एक थेंब नाशिल्ल्यान थळावे तिडकल्यात. उदक वेळार येवंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी फोंडेच्या बांदकाम खात्याच्या कार्यालयात घेराव घालो. पळयात. गोंयांत उदकाक लागून चडशा गांवांनी हाल चल्ला. हाचीच एक जिवी देख आमकां बोरये शिरशिरे आनी पाणीवाडो वाठारांत पळोवपाक मेळटा. फाटले कितलेशेच दीस जाले वाठारांतले नळ सुके आसा. उदक ना, मात बिलां भरची पडिल्ल्यान थळाव्यांच्यो तकल्यो तापपाक लागला. उदकाक लागून लोकांक जागरण लेगीत करचें पडटा. आनी कितलो तेंप हो त्रास सोंसपाचो. आमकां उदकाक लागून अजून मेरेन न्याय मेळना, खुबिल्ल्या थळाव्यांचें म्हणणें. उदका खातीर जागरण करचें पडटा. जागरण केली नंतर सुद्दां उदक ना, तरी उदक नासतनाय बील येता. सो हे कितें तरी जाता, सगळ्यांक तेंगे त्रास जाता. तेणी 2-3 फावटी येवन हांगा सांगलें, परत येता, कांय रिस्पॉन्स ना. PMO ऑफिसा पर्यंत ते पावले तरी कांय रिस्पॉन्स ना. म्हणटात ते सगळीं बायलांक जर आज कितें तें आमचे कडेन जर डिसिजन तुमी घेयना, आमकां जर सांगना जाल्यार आमी हेजे फुडें सगळे
गांवचे लोक सगळे एक जावन येतले आनी कितें आसता आमी कोणा कडेन मागपा ते मागतले कारण न्याय हो अजून मेळना. मदली काळां उदक कंटिन्यू येतालें केन्नाच उदका त्रास जायनासले. आतां उदक नासून जागरण जाता आनी वयल्यान बील फारीक 7 वर्सां जाल्ले आहा उदकाची. पूण रातचे आमकां सर आमकां एक मातशें एडजस्ट करून खंय केन्नाय रातचे विकली आमकां 1 दीस 2 दीस उदक दितालो तेही सामकें बंद जालें. ते रातचे 2 ते 3 येताले 1 वर. कितें कारण आसपाक शकता? कारण कांयच कळना कसलें कारण आहा म्हणून. पयलीं येतालें आमकां डेली उदक येतालें पूण रातचे 11 येतालें उदक. आतां 6-7 वर्सां सामकें बंद जालें. लोकवस्ती वाढल्या काय? लोकवस्ती म्हणून वाडल्या लोकवस्ती पण पायपलायन जी आहा त्यो 30-40 वर्सां पयलींचीच पायपलायन आहा ती अजून कांयच नवीन कांयच केल्ली ना. घर वाडलेलीच आहा. म्हणजे आम्ही घर वाडयता पूण तेजे उदकाचो हें आसा पळय तो मदल्या मदीं वता आनी ओरिजिनल जी घरां आशिल्ली पयलीं आशिल्ली ती वाड्यार भितर उरता. त्यामुळे ते उदक उरता पूण हेजे खातीर प्रोविजन करून सरकारान प्रायोरिटीचेर करपा जाय आशिल्लें कारण गेली 7 वर्सां ते आतां नासता सगळें. उदकान उदक मातशें आमचे केन्ना येयल्यार तेव्हा 8 दिसांनी येयले जाल्यार येता नाजाल्यार ना. मागीर आमी अशें हें करून जाम जावन मारपाची. तुम्ही सरपंचाक मी सांगलेले सरपंचानी सगळं सरपंचानी खबर सांगलें सगळें. पण अजून पर्यंत उदक येना. कांयच ना आमकां उदकूच ना. तुमी उदक सोडटा कितल्याक आनी तें उदक बंद करता आमकां पळय दोनाक बी केन्नाय उदक येयलें जाल्यार नाजाल्यार ना. आनी मागीर कितें स म्हळ्यार उदक आमकां सामकें बंद कांयच ना उदका वास सुद्दां आसना. आमचे येई सराफ हेजे कडेन आयज सगळे लोक सगळे धाकर घेवन आयिल्ले आसा हांगा. ताका परत एकदा आमी रिक्वेस्ट केला की खंयच्याय परिस्थितीन आमकां उदकाची सोय आमकां करून दी म्हणून. आनी ती जातली अशी ताणें आश्वासन दिलां पूण कशी जातली कितें जातली असं ते सांगना. आतां उदकाची बाकीची काही हांगा हो आसा आमचो वनदेश आहा ताजो प्रदीप हे तुमकां सविस्तर तुमकां सांगतले की कारण ते चड फॉलोअप करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. पणजी महापालिकेच्या वेंचणुकेत उमेदवारांमदीं अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. शुक्रारा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो. बाबूश मोन्सरात आनी भाजपा गटाचे 27 उमेदवार घसघशीत मतांनी जैतिवंत जाले तर उत्पल पर्रीकार हांच्या आमी पणजेकार पॅनलाचे फकत 3 जाण जैतिवंत जाल्यात. पळयात. पणजे CCP इलेक्शनाचो अनपेक्षीत रिजल्ट लागला. अनपेक्षीत इतल्या खातीर कारण बाबूश पॅनलान सामकें ओवरवेल्मींग दणदणीत जैत मेळयला. आनी दणदणीत इतल्या खातीर म्हणटा कारण 27 विरुद्ध 3 फाटल्या वेळी तरी 5 विरोधी सदस्य आशिल्ले. ह्या वेळेस 27 वगाचेर हे इलेक्शन बाबूश पॅनलान स्वीप केला. बाबूशान ह्या वेळार कोणाचेंच आयकूंक नाशिल्लें. BJP दामून एक ताका वेगळे वेगळे सांगतालो पूण ना ताणें आपले कॅन्डिडेट दवरले आपले कॅन्डिडेट जिखून हाडले. म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें पळय गोंयभर वेगवेगळी आंदोलन चालू आसात. सरकारचे विरोधान एक वातावरण तयार आसा कितें अशें आमकां दिसता. पूण ते भायले चाराक लोक मत मारता आसतना BJP किंवा सत्ताधारी पंगडाक मत मारतात हें पणजेन परत एकदां सिद्ध केलें. हातूंत 2 दुहेरी जैता. एक म्हळ्यार बाबूशाले स्वता बाबूश ग्रावंड लेवलाचेर जमनीचेर उबो रावन राजकारण खेळटा. ताजे प्रत्येक वॉर्डान कॉन्टॅक्ट आसात लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट आसात. ह्या वेळी ताणें भायर तसो सरूं नाशिल्लो पूण कांय जाण म्हणटात तो रातचो लोकांक वचून मेळटालो. पूण बाबूशान जें कितें करामत करून दाखोवपाची ती केल्या. एक पॉलिटिकल जें पळय कितें करचें पडटा न्ही वेगळे वेगळे तरेन सुत्र कशी हालोवप सुत्र बांदणी कशी करप आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या सबंद मतदारां मेरेन राजकीय नदरेन कौशल्यान सगळी व्यूहरचना करप हें बाबूश जाणा. आनी हें पणजेचें बाबूश मोन्सरात जें पळय कितें राजकारण खेळटा ताजें जैत. आनी त्या नदरेन आमी बाबूश मोन्सराताक सामकें निर्विवादपणान बाबूश मोन्सराताचें अभिनंदन करपाची गरज आसा. I thank the Honorable Chief Minister, I thank the party president, Mr. Damu Naik, and all the Karyakarta who has been here with us today who has supported us to win this season. How about Penjim also? Because leaving around 2 seats, सगळी सिटां तुज्या पॅनलाक गेलेली आसा. See, that's the reason I said no. I didn't expect that basically to lose these three seats.
is really disappointed. And about 2 votes and 10 Yeah, votes. there's a really disappointment for me. बाबूश पणजे पळयत जाल्यार काँग्रेस येयले It's just that my prediction has not come true. काँग्रेस पणजे पळयत जाल्यार काँग्रेस येयले आम आदमी पार्टी येयले So उत्पल that is the reason your MP came and danced in our constituency. Still, it did not matter. So it shows how strong the BJP party is and how strong our Karyakarta of Panjim is. CCP पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेत बाबूश मोन्सेरात हाच्या पॅनलात दणक्यान बाजी मारिल्ली आसा. 27-3 अशा मताधिक्यान बाबूश मोन्सेरात हाच्या पॅनलान टुगेदर फॉर अ पणजी जैतिवंत थारिल्ले आसा. त्याच बरोबर प्रभाग क्रमांक 7, प्रभाग क्रमांक 17 आणि प्रभाग क्रमांक 29 हातून आमी पणजेकार जैतिवंत थारले. प्रभाग क्रमांक 17 जॅक सुकीजे आसा ते जवळ जवळ तांचो पराभवूच जाल्लो, मात्र तांच्यांनी रिकाउंटिंग केले. तशेंच प्रभाग क्रमांक 29 लेगीत सँड्रा विरोधात लिब्रेटा हांची फायट आशिल्ली. तांच्या मदीं लेगीत टुगेदर फॉर अ प्रोग्रेसीव पणजे जे आसा ते जैतिवंत थारिल्ले. मात्र परतून एकदा तेंच्यांनी रिकाउंटिंग केल्ल्या कारणान आमी पणजेकार जे आसा प्रभाग 29 हे लिब्रेटा विजयी थारले. आणि अशा तरेन आमी पणजेकाराचे 3 वेंचून येयले. मात्र दणक्यात जैत जालेली आसा बाबूश मोन्सेरात पॅनलाची. तांच्यांनी परतून एकदा हे सिद्ध केलेले आसा की पणजेत तांचो दबाजो जो आसा तो तेंच्यांनी कायम दवरिल्लो आसा. जरी विरोधक त्यांच्या विरोधात रावले, म्हणजे आप, काँग्रेस असे पक्ष जरी तांच्या विरोधात एकवटले तरी आसतना आपली जी खेळी आसा रणनिती ही बाबूशान कशा तरेन मांडप हे तेणी सिद्ध केलेले आसा परतून एकदा. ताका लागून सगळे पणजेकारांनी त्याचो कशा तरेन जैत हांगा आणि त्यांचो आनंदोत्सव हांगासर भाजप कार्यालयाच्या भायर आता व्हडा दबाज्यान मनयलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी लेगीत वेंचून येयल्ल्या उमेदवारांक परबी भेटयली. अशा तरेन CCP पणजे महानगरपालिकेच्या वेंचणुकेची व्हडा दबाज्यान जैत जाल्ली सध्या आमकां पळोवपाक मेळटा. वॉर्ड 1 युतिका जामावलेकर, वॉर्ड 2 कालरिनो पॉ, वॉर्ड 3 मार्गारिडा फेर्नांडीस, वॉर्ड 4 रोहित मोन्सेरात, वॉर्ड 5 किशोर शास्त्री, वॉर्ड 6 बेंटो लोरेना, वॉर्ड 8 करिना शिरोडकार, वॉर्ड 9 कबीर मकीजा, वॉर्ड 10 प्रसाद आमोणकार, वॉर्ड 11 तुकाराम चिन्नावर, वॉर्ड 12 वर्षा शेटये, वॉर्ड 13 उदय मडकयकार, वॉर्ड 14 प्रज्योत वांयगणकार, वॉर्ड 15 शायनी चोपडेकार, वॉर्ड 16 अस्मिता केरकार, वॉर्ड 18 कृष्णा शिरोडकार, वॉर्ड 19 निकिता नायक, वॉर्ड 20 शुभम चोडणकार, वॉर्ड 21 मनीषा मणेरकार, वॉर्ड 22 दीक्षा मायणकार, वॉर्ड 23 विद्या गडकार, वॉर्ड 24 करण पारेख, वॉर्ड 25 कीर्ती साकळकार, वॉर्ड 26 वसंत आक्षेकार, वॉर्ड 27 विठ्ठल चोपडेकार, वॉर्ड 28 रुपेश हळणकार, वॉर्ड 30 सिल्वेस्टर फेर्नांडीस. जैतिवंत उमेदवार उत्पल पर्रेकर पॅनल, वॉर्ड 7 लिओनिड फुर्तादो, वॉर्ड 17 जॅक सुकीजा, वॉर्ड 29 लिब्रेता मेंडीस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. थळाव्या लोकांच्या कागाळी उपरांत कळंगूट खोबरवाडा वाठारांत व्हड कारवाय जाली. नेमांचे उल्लंघन आणि दुबावीत वावरात वांटो घेवपाचो आरोप आशिल्ल्यान प्रशासनान रेस्टॉरंट सील केलें. सरपंच, सचिव, पंच वांगडी आनी पुलिसांच्या हजेरेंत ही कारवाय केल्या. थळाव्या लोकांकडल्यान परत कागाळी मेळ्ळ्या उपरांत निमाणे प्रशासनान खर पावलां उबारल्यात. ह्या प्रकरणाची फुडली चवकशी सुरू आसा. पळयात. शिगडी रेस्टॉरंट आहले थंय खुबशी नाका जाल्ली एक्टिविटीज चालू आसल्यो आनी हो आमी एक 6 म्हयने जाले हेजेर आमी प्रोसेस आमचो चालू आसलो. इन प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करून ताका कायद्यान बसता थंय आमच्या सरपंचान डॉक्टर जोसेफ आनी आमचो सेक्रेटरी अर्जून वेलीप यांनी सारके कायदो फॉलो केला आनी सिस्टमॅटिकली विथ इश्युईंग आफ्टर ऑल द नोटिसीज द प्रॉपर्टी हेज बीन सील. सील कित्याक केली, काल सुद्दां जेन्ना आमी भितर गेले तेन्ना कितकेशेच दादले भितर भिडलेले. द कंडिशन ऑफ दॅट प्लेस वॉज पॅथेटीक, अनहायजेनीक आनी थंय रावपाक सुद्दां एक कोण मनीस एक दीस रावलो जाल्यार कसली दुयेंसां जातली आसली. आनी एट द सेम टायम ते रातचे लेट नायट म्हाका खुबशे फारां कॉल येताले 4 थंयसर म्युजीक चलता, व्हडल्यान उलयता म्हणून. सो इन ऑर्डर टू कर्टेल, इन ऑर्डर टू रिड्यूस अँड इरेडिकेट ऑल दीस एक्टिविटीज वी हॅड टेकन दीस स्टेप अँड सक्सेसफुली वी हॅव मॅनेज टू सील द प्रिमायसीस. गोंयांत घरगुती LPG सिलिंडराचो सांठो व्हडा प्रमाणात उपलब्ध आसा. मात घरगुती सिलिंडराची बुकींग 25 दीस पयलीं करची पडटली. फुडल्या 8 दिसां भितर सिलिंडराचो प्रस्न सुटावो जातलो. कोणेच भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच कमर्शियल गॅस सिलिंडराचो उणाव आसा. पळयात बातमी.
घरगुती गॅस सिलिंडर बुकींग केल्या उपरांत 25 दिसांनी मेळटलो. ऑनलायन बुकिंगाची सुविधा दनपारच्या 2 वरां उपरांत सुरू जातली. कमर्शियल गॅस सिलिंडरचो उणाव आसतलोच. फकत 20% सिलिंडर व्यावसायिकांक मेळटले. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वां उपरांतूच फुडलो निर्णय घेतलो. इंडस्ट्रियल गॅस सिलिंडराची पुरवण सध्या बंद आसा. नागरी पुरवण खात्याचे अधिकारी दर दिसा स्थितीचो नियाळ घेतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मजगतीं गॅस सिलिंडराचे उपलब्धताये विशीं संभ्रम अजून कायम आसा. मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासना उपरांतूय गोंयच्या खुबशा वाठारांनी लोक गॅस एजन्सी मुखार उबे राविल्ले दिश्टी पडटात. देखून कोणीच गॅस एजन्सी मुखार गर्दी करची न्हय अशें आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. ताज्या शिवाय कोणीच वयचें न्ही. 25 दिसाच्या पयलीं आनी विदावट बुकींग कोणाकूच सिलिंडर मेळचो ना हें पयलीं हांव कन्फर्म करतां. ना जाल्यार आपलो म्हणजे आनी ज्यांच्या कडेन 2-2, 3-3 कनेक्शनां आसा अशाय लोकांनी 2-2, 3-3 कनेक्शनाचेर सिलिंडर तो सांठो व्हरून आपल्या घरात स्टोर करून दवरचो न्ही. सफिशियंट कोटा गोंयांत अवेलेबल आसा आनी फुडल्या 8 दिसाच्या भितर पुराय प्रॉब्लेम जो आसा हो सिलिंडराचो रिजॉल्व जातलो. ओके. दुसरी गजाल, कमर्शियल सिलिंडर्स जे रेस्टॉरंट, हॉटेल, 5 स्टार सगळे जे वापरताले तांकां तांच्या रिक्वायरमेंटाच्या पयलींच्या 20% रिक्वायरमेंट आतां मेळटली. 80% शॉर्टेज ही तांकां आसतली. पण ही शॉर्टेज थोड्या दिसाच्या भितर आमी ओवरकम करतले. त्या खातीर जी हॉटेलां ज्या डिलरा कडल्यान सिलिंडर्स कलेक्ट करताले कमर्शियल त्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे ऑन कंपॅरिजन वीथ द जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च हाजो रेशो काडून तांकां 20% कोटा डेली बेसिसाचेर आमच्या एजंटा कडल्यान दितले तो तांच्यांनी घेवचो. तिसरी गजाल, इंडस्ट्रियल गॅस कनेक्शन, इंडस्ट्रियल गॅस आत्ता जो सप्लाय आशिल्लो तो पुराय गोंयांतल्यान सद्या बंद केल्लो आसा. तो थोड्या दिसांनी केन्ना तरी रिप्लेस जातलो. पायप्ड नॅचरल गॅस कनेक्शन्स थोड्यां कडेन म्हणजे घरांच्या तेंकोन अवेलेबल जाल्ली आसा. तांच्यांनी पायप गॅस कनेक्शन ही जाता तितके बेगीन आनी आफून हाडून आपली कनेक्शन घेवची, जेणे करून तांकां पायप गॅस दिवपा खातीर आमकां बरें पडटलें. आनी हे सगळें मॉनिटर करपा खातीर आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ सिवील सप्लायच्या वतीन आमचे तालुका नोडल ऑफिसर्स हे प्रत्येक एजन्सी जी गॅस एजन्सी ज्या ज्या जाग्याचेर आसात त्या त्या जाग्यावयलो डेली रिपोर्ट घेवन आमच्या सेक्रेटरी फॉर द सिवील सप्लाय हाका कळयतले, जेणे करून आमकां तेजो डेली रिकॉर्ड जे गोंयांत सिलिंडर कितले अवेलेबल आसा आनी कितल्या लोकांक आमी सप्लाय करूं शकता हाजो डेली रिकॉर्ड हो आमकां कळटलो. म्हणून म्हाका खात्री आसा की सगळ्या लोकांनी जर कॉपरेट केलें जाल्यार सिलिंडराची टंचाई कोणाकूच भासची ना. म्हणून आयज म्हणजे हांव पळयता की फाटले 3 दीस म्हणजे प्रत्येक जण आपले 2-2, 3-3 सिलिंडर घेवन सगळे जाण गॅस एजन्सीच्या दाराचेर उबे आसात. दीसभर लायनी करून 600 लोकांची लायन आसा. कृपा करून अशा पद्दतीच्यो लायनी लावच्यो न्ही. कमर्शियलाची जी शॉर्टेज आसा ती फुडल्या गायडलायनीक आमी रावल्या. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची जशी गायडलायन आयली काय तांकां कमर्शियलाचे जे आहा पळय ते जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत एलपीजी गॅस सिलिंडराच्या उणावाचो परिणाम आता बाजाराचेर जावपाक लागला. केरोसीन स्टोव आणि इलेक्ट्रीक इंडक्शनाची विक्री व्हडा प्रमाणात वाडपाक लागल्या. गिरायकांकडल्यान इंडक्शनाची मागणी जावपाक लागिल्ल्यान मार्केटात इंडक्शन उपलब्ध ना. तशेंच इंडक्शन दुरुस्त करपाची मागणी वाडल्या अशें वेवसायीक दीपक ठाकुरान सांगलें. आता कितें जालें सद्या गॅस असो मेळना, ताका लागून लोक आतां स्टोव आसता. स्टोव मेळना, पेट्रोल मेळना कारणान डिझल घालता. चलपाक कांय ना, चलता, प्रॉब्लेम कांय ना. पण स्पेशल असो डिझेलाचे असे स्टोव येवना. ना पेट्रोलान चलता आनी डिझेलान चलता, दोन भशेन चलता. पेट्रोल अशें कांय ना, डिझेलाचेर चलता. बट आतां लोक सगळे कितें करता, कोटी बिटी स्टोव जाता पळय, ते पेट्रोल काय डिझेल घालून पडयता. पण आता स्टॉक आहा तुमचे कडेन सद्या कांयच ना. सद्या काबार झाले. पण सद्या आतां ह्या गॅस बंद जाले, लोकांनी स्टोव स्टार्ट केले. पयलीं स्टोव मेळटा तशें आतां स्टोव मेळपाक लागले. पण सध्या आता स्टोव ना तुमचे कडेन. सद्या आतां स्टोव ना, ऑर्डर केल्या आतां येतले. खूप कस्टमर येतात सेलाक किंवा रिपेरिंगाक वयता. आसा तुमचे कडेन स्टॉक? स्टॉक तरी सद्या कांयच ना, काबार जालें. इवन सप्लायरा कडेन स्टॉक ना.
मार्केटात शॉर्टेज आहा कित्याक सध्या सीजन आसा गरमीचो डिस्ट्रिब्युटर सगळे फॅनां हाडून दवरल्या इंडक्शन अकस्मात डिमांड वाडटा तें खबर नाशिल्लें मार्केटात सध्या सप्लाय कमी आसा स्टॉक काबार आणि रिपेराक येता रिपेरींग कोणा कडेन आसा कोण यूज करनासले तेंच्यांनी गॅस यूज करताले आतां तेंच्यांनी बंद पडली मातशें परत रिपेरींग हाडटा कित्याक उपाय आनी दुसरो कांय ना तुजे कडेन आतां रिपेराक कितले आसा तूं सगळे इंडक्शनां भरल्या 50 आसतले सध्या तरी 30 तरी आसतले 30 हे केन्ना 2 दिसां भितर आयल्या 2 दिसां आनी कितली उरल्या तुजे कडेन विकपाक ते आसा एक दोनच हय दुसरी कंपनी सध्या तरी ना म्हजे कडेन बजाज आसताली दुसरी बिगाड आसली ती सगळी काबार सध्या कोणा कडेन आसा ते विकता आतां दुसरे नवे स्टॉक हाडटा म्हणल्यार थोडे ऑर्डर घालचे पडटले केन्ना येतली 7 दिसां येतली कित्याक आमचे चड स्टॉक दवरना दुकानदार कोणाचो स्टॉक आतां विकता एलपीजी शॉर्टेज जालें तेन्नाच्यान इंडक्शन सध्या चेंज नावेलीच्या सुमार 15,000 विद्यार्थ्यांक सुरक्षीत रस्तो उपपाक मेळचो म्हणून बांदिल्लो नावेलीच्या बोगद्याचो वापर जायना हें उक्ताडार आयलां भौशीक बांदकाम खात्याचो अधिकारी येरादारी पुलीस निरीक्षकांनी आनी गोवा कॅन संघटनेच्या वांगड्यांनी बोगद्याची पळोवणी केली बोगद्याक दुरुस्तेची गरज आसा मजगतीं गोवा कॅनाच्या रॉलन मार्टिन्स हांणी बोगदो देखरेखी खातीर खंयचो विभाग जापसालदार आसा अशें सांगपी बोर्ड लावचो तशेंच CCTV आनी पॅनिक बटन लावपाची मागणी केल्या सगळे यूज केल्यार आमकां बरें पडटा पूण जेन्ना स्कूल सुट्टा न्ही आमचो स्टाफ रावन तांकां भुरग्यांक क्रॉस पळयता आनी व्हेकल मॅनेज करता आनी न्यू सगळे आसल्यार भुरग्यांक सेफ्टी बरी आसली आनी आमकां क्रॉसिंगाक बरें पडटा आनी थोडे कंटिन्युअस क्रॉसिंग आसता सो जनरल पब्लिकाक बरें पडटा एज पर द डिटेल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर direction was given to Ministry of Road Transport and Highways. On 13th October, the direction was issued to all the state governments. ही डायरेक्शन मागीर आमचे डिस्ट्रिक्ट साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीक डायरेक्शन जाले त्या डायरेक्शनान चड एम्फसीस हा पेडेस्ट्रनाचेर पेडेस्ट्रन क्रॉसिंग म्हणजे झिब्रा क्रॉसिंग सबवे आनी हेजेर जे कितें कितें आसा तेजे सगळे रिव्यू जावपा जाय आनी नवे स्टँडर्ड्सा प्रमाणे ते यूज करपाक जाय सो फॉर एग्जाम्पल CCTV कॅमेरा पॅनिक बटन प्रॉपर लायटिंग एक्झॉस्ट फॅन्स हे सगळे डिटेल आसा मेंटेनन्स आता ही जंक्शन इतली महत्वाची जंक्शन कित्याक हांगा चर्च आसा एक तेच बरोबर हायस्कूल आसा हायर सेकंडरी आसा कॉलेज आसा सो हे फ्लो जो आता न्हू लोकांचो आनी यूज जावपाक जाय तर त्या प्रमाणे तितलो यूज जायना कित्याक लोकांची मातशी भिरांत आहा भुरग्यांची भिरांत आहा आवय बापूय केन्ना सांगता बाबा इट इज नॉट सेफ यू डोंट गो अंडरनीथ सो गायडलायन्सा प्रमाणे कितें म्हणटा यू हॅव टू एन्श्युअर टू कीप इट प्रीम एंड प्रॉपर बाय रेग्युलर फोटोग्राफीक रेकॉर्ड्स एंड GIS मॅपिंग मडगावच्या कदंब येरादारी महामंडळाची शुक्रारा कदंबात ड्रायव्हर आणि कर्मचाऱ्यांची बसका झाली हे बसकेत पणजेच्या आझाद मैदानाचेर 23 ते 27 मार्च मेरेन 5 दिसांचे आंदोलन करपाचो निर्णय घेतला 7वो वेतन आयोगाची 34 म्हयन्यांची थकबाकी भरप दिसपट्ट्या पगाराचेर ड्रायव्हर आणि कंडक्टरांक कायमस्वरूपी रोजगार दिवप नव्या बशींची खरेदी करपाची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्या मडगावच्या KTC डेम्पोत कदंबा चालक आणि कर्मचाऱ्यांनी बसका घेतली आणि वेगवेगळ्या मागण्यांचेर चर्चा केली कर्मचाऱ्याच्या म्हणण्याप्रमाणे 7वो वेतन आयोग 34 महिन्याची थकबाकी अजून फारीक जावंक ना तशेंच 8 वर्सां परस चड सेवा पुराय केल्ल्या दिसपट्ट्या पगाराच्या ड्रायव्हरांक आणि कंडक्टरांक कायम स्वरूपाची मागणी केल्या KTC खातीर 300 नवी डिझेल बशी घेवच्यो आणि निवृत्ती उपरांत रिती उरिल्ली मेकॅनिक पदां भरची अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केल्या या सगळ्या मागण्या खातीर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत चोडणकार हांणी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर 23 ते 27 मार्च मेरेन आंदोलन सुरू करपाची शिटकावणी दिल्या गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरंग प्रभू मलकणीकार साकवाळे लमाणी नगर वाठारांतल्या बिगर गोंयकारांची घरां म्हजे घर येवजणे खाला कायदेशीर जाली
फाटले सुमार 45 वर्सांच्यान हे बिगर गोंयकार सरकाराच्या जमनीचेर बेकायदेशीरपणान रावताले. तांकां 45 वर्सां उपरांत दिलासो मेळ्ळा खरो, पूण मूळ गोंयकारांचें कितें? तांचो प्रस्न केन्ना तडीक लागतलो हो सध्या प्रस्न पडला. मजगतीं हाचेर आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी विरेशान खंत उक्तायली. फाटल्या वर्सा भाजप सरकारान म्हजी घर येवजण हाडिल्ली. हे येवजणे वरवीं गोंयकारांची कम्युनिटी जात सरकारी जमनीचेर आशिल्लीं घरां कायदेशीर करतले अशें सांगिल्लें. सांकवाळ लमाणीनगर वाठारांत आशिल्ली बिगर गोंयकारांची झोपडपट्टी 45 वर्सां पयलीं उजो लागून लासून गेल्ली. तेन्ना सरकारान तांकां सरकारी जमनीचेर प्लॉट्स दिल्ले. आतां ह्या लोकांची घरां म्हजे घर येवजणे खाला कायदेशीर जाली. तांचे कडल्यान सरकारान पयशे घेवन ती जमीन तांच्या नांवार करून दिली. मजगतीं ह्या विशयाचेर आमदार आलेक्स रेजिनाल्डो आनी विरेश बोरकरान खंत उक्तायली. सरकारान पयलीं गोंयकारांक प्राधान्य दिवचे आशिल्ले अशें रेजिनाल्डोन सांगलें. जाल्यार बिगर गोंयकारांची घरां कायदेशीर करून हो गोंयकारांचेर अन्याय जाला अशें आमदार विरेश बोरकरान सांगलें. ह्या लोकांक 45 वर्सां उपरांत दिलासो दिलो खरो, पूण जो मूळ गोंयकार आसा तांचें कितें? गोंयकार जो भाटकारा वांगडा आपले जमनी खातीर फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं झगडटा, तांचो प्रश्न केन्ना तडीक लागतलो असो सध्या प्रश्न पडला. गोंयकारांक प्रेफरन्स दिवपाक जाय आनी म्हाजे घर स्किमीचेर जर तर ते येताय जाल्यार म्हाजे घर स्कीम इतली तांकां इट सेट्स अ रॉंग प्रेसिडेंट. म्हणजे इतली फास्ट दिवपाक जायना तांकां. मातशें should have taken some time to give them first, second. Maybe they have political compassion, that's why they have given it. But I feel that Goan should be given preference. आमगे खास मत हा. इवन म्हाजे घरान मुगे एप्रिहेन्शन कितें हा, तेंकोडे रेट मायज घेवपाक जाय. I was always arguing with the chief minister ती रेट ती low rating घेवपाक जायना, because they have encroaches cannot be given the liberty of giving that rate. एक मुणकारां एक रेट दिताय ती बरी हा. मुणकार आमगे खास करून आमी गोंयकार आहले आनी तांकां आमी एक्चुअली नाव since they have given it, I have nothing to say because it is they have given it, but I feel that Goan should have been given a preference. Goan should have been given this type of certificates first, then them. सांकवाळ जी एरिया आसा ती प्रायम एरिया आसा, त्या प्रायम एरियेन 30-35 हजार पर स्क्वेअर मिटर रेट अशी अंदाजान आमी धरता. आनी 6 लाखान जेन्ना आमी एक प्लॉट दिता म्हणटा, हो प्लॉट कितें बस्ती जेन्ना बांदता, बस्तीचेर इनलिगल एन्क्रोचमेंट जाता आनी इनलिगल एन्क्रोचमेंटाक हावजींग बोर्डा सारके हितून जे जमनी ज्यो आसा त्यो आमच्याच गोंयकारांच्यो जावं त्यो कुंभलजांच्यो जावं बाकीच्यो खंयच्यो त्यो लोकांच्यो आसा ते एक्वायर करून ह्यो खंय ना खंय गोंयकार जे गरीब आसा तांकां फॅसिलिटेट करतले म्हणून हो सरकार ज्यो जमनी हाडटा. आनी त्योच जमनी आयज ह्या भायल्यांक दिवंक सोदता. 48 समज प्लॉट दिले आयज, तितून इतलेंच कळटा की आयज गोंयकारांचेर हो अन्याय आसा. प्रत्येक वेळा हो बीजेपी सरकार जो आसा, हो बीजेपी सरकार गोंयकारांक मान वयर काडपाक दिना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? ह्या दर्यान कितली गुपी